कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचो वाद फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान विधानसभेत तशेंच सभाघरा भायर गाजत आसा। फाटल्या 4 वर्सां जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी आमदारांनी कला अकादमीच्या नूतनीकरण कामात कोट्यांनी रुपयाचो घोटाळा जाल्ल्याचो आरोप करून मंत्री तशेंच कला अकादमीचे अध्यक्ष गोविंद गावडे हांचेर टिका केल्या। उपरांत या संबंधात कलाकारांचो आस्पाव आशिल्ले समितीची स्थापना करपाची हमी मुख्यमंत्र्यान दिल्ली। त्या प्रमाण 27 सप्टेंबराक 13 वांगड्याच्या कृती दळाची स्थापना करून सरकार आणि ह्या कृती दळात समन्वय दवरचे खातीर शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली। मजगती ह्या विशीं कला राखण मांडाचे वांगडी संदेश प्रभुदेसाय कितें उलयता ते ऐकात। पूर्णपणे सहमत आसात त्या गजाली कडेन की आमी जी मिटींग घेतिल्ली आनी मागिल्ली चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळ्या डिपार्टमेंटांचे लोक, चीफ मिनिस्टर आनीक आमी अशे तरेन मिटींग घेवची आनी त्या मिटींगेक सगळें थारचें। तशे तरेन सीएमान मिटींग आपयली, त्या प्रमाणे तांणी जे संबंधीत ऑफिसर थंय घेतिल्ले आसात, जीएस म्हणजे PWDची जावं आर्ट एंड कल्चराची जावं ते घेतल्यात। सगळ्यो गजालीचेर आतां ती कमिटी जाल्ली आसा। दुसरी गजाल, चीफ मिनिस्टर खंयची तरी एक सेक्रेटरीक ती हेड करची म्हणून मागतालो, सो ते आमी थंय प्रेस करून धरलें की गव्हर्मेंट ऑफिशियल मुखेली नाका ताचो, कोण तरी एक बरो जो कलाकार आसा आनी ताका कलेंतलें कळटा आनी एक फामाद मनीस, नामांकीत मनीस अशे तरेचो आसचो अशें आमी मागिल्लें। आनी आमी नांवूय सुचयिल्लें कांय जाणांक की हो जो आसा विजय केंकरे ताका करचें। विजय केंकरे करपा फाटल्यान आमचें कारण तातूंत भितर आशिल्लें तें अशें तरेचें आशिल्लें जें सरकारान मान्य केलां। विजय केंकरे हो स्वता एक नाट्य कलाकार, नाट्य दिग्दर्शक आनी ताजे परस नाट्य प्रशिक्षण घेवपी मनीस आनी ताचो बापूय जो आसा दामू केंकरे वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन अ वे कला अकादमी घडोवपा भितर तेन्ना, आनी कला अकादमीचो तो पयलो मेंबर सेक्रेटरी आशिल्लो, खूब व्हडलो कलाकार। सो तातूंतल्यान विजय केंकरेचें, दामू केंकरेचें हातूंतल्यान कला अकादमी कडलें नातें वेगळें आसा। कला अकादमी भितर कितलींशींच नाटकाची वेगवेगळ्या जाग्याचेर वर्कशॉप केल्यात, एक्सपेरिमेंट केल्यात, ताका संपूर्ण कला संकुलाची माहिती आसा आनी महाराष्ट्रा भितर आशिल्ल्यान ताजी बाकीच्या सगळे कडेन तो वता आनी ताका लागून ताजी जंय म्हणजे वेगवेगळी थिएटरांनी भारतभर तो सगळ्याक भोंवला, भायरूय भोंवला, तेन्ना खंय कशें आसता, थिएटर कशें आसता, संकूल कशें आसता हाजी ताका पूर्ण कल्पना आसा। ताका लागून तो मनीस येतकर आमी खऱ्यांनीच खूश जाल्यात की ती मागणी आमची जी आमी भितरल्यान पावयल्ली ती मान्य करून घेतली। सो ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमची एकूच हें आसा की ताजे टर्म्स ऑफ रेफरन्सीस म्हणटात ताका समिती करता तेन्ना, त्या समितीन फक्त कितें जाय इतलेंच पळोवचें न्हय, तर जे सरकारान गोविंद गावडे कला संस्कृती मंत्री हाच्या तोंडांतल्यान जें तो तांणी विधानसभे भितर मांडलें की ह्या कला अकादमीची पडझड जी आसा ती 2004 साकसून सुरू जाल्या आनी ती आतां 2024 फाटलीं 20 वर्सां ही पडझड आशिल्ली। सो ती पडझड पयलींच्यान आसा, त्या सगळे गजालीचेर रिपोर्ट जाय आमकां, ती सगळी चौकशी ही समिती करतली, फक्त पॅचवर्क न्ही। आनी त्याच बरोबर हाका कोण कारणीभूत आशिल्ले तेही तातूंतल्यान भायर सरतले, सगळे फायनान्शियल ब्लंडर आसा तें भायर सरतलें आनी आतां जी सबस्टँडर्ड डुप्लिकेट म्हाल थंय सगळो जो घाल्लो आसा तो सगळो रिप्लेस जातलो, जाचो सीएमान आमकां उतर दिलां की कॉन्ट्रॅक्टर स्वताच्या खर्चान करतलो, सरकाराचो एकूय पयसो तातूंत भितर वचचो ना। सो ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जर तें तशें मार्गीक लागली जायत जाल्यारच तें जाग्यार पडटलें आनी तें तशे तरेन पडटलें अशी चिन्नां तरी दिसतात। कला अकादमीचें जे रेनोवेशनाचें काम आशिल्लें ह्या कामाचेर खुबसो असो बोवाळ जालो आनी तुमी सगळे जाणात आसतले एसेंब्लीन सुद्दां ह्या जे रेनोवेशन कामाचेर खूब अशे प्रश्न विरोधकांनी सरकाराचेर काडले। तशेंच मागीर मुख्यमंत्र्यान एसेंब्लीन तांकां उत्तर दितना सांगलेलें की कला अकादमीचें जें रेनोवेशन आसा तांकां लागून एक समिती काडटले। आतां 13 जाणांची समिती आनीक तितून भितर चेअरमॅन जो आसा विजय केंकरे यांचे अध्यक्षते खाली 12 जाण मेंबर आसात। तशेंच जो प्रसाद लोलयेकर हो जो IAS अधिकारी आसा, एज्युकेशनाचो सेक्रेटरी, तेका नोडल ऑफिसर म्हणून घातलेलो आसा। तोमाजीन कार्दोजो हो मेंबर आसा, मागीर विलियम फेर्नांडीस हो मेंबर, प्रवीण गांवकर, सतीश गांवस, देविदास आमोणकर हो रिप्रेझेंटेटिव्ह कला राखण मांडाचो, तसोच फ्रांसीस कोएलो
हो बीन रिप्रेझेंटेटिव्ह कला राखण मांडाचो चार्ल्स कोरिया जे फाउंडेशन आसा तेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह एक आसतलो चीफ आर्किटेक्चर गोवा गव्हर्मेंटाचो आर्ट एंड कल्चराचो डायरेक्टर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो मेंबर आसतलो मागीर MS कला अकादमीचो मेंबर आसतलो मृणाल वाल्के जनरल मॅनेजर ESG ही बी मेंबर आसतली CPWDचो संतोष म्हापणे मेंबर सेक्रेटरी आसतलो अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.